सर वीक्षकांक मोगासो प्रणाम। भारतीय कॅथोलिक युवा संचलन मंगलोर DSS 2023 वर्षा ऑगस्ट 15 तारीखेक स्वातंत्र्य दिस आचरण करच्या संदर्भी युवा जनांक एक विशेष कार्यक्रम मांडून हाडला। आमच्या भारत देशाक 1947 सुटका लाभली तर प्रस्तुत आतांच्या समाजात आसच्या युवा जनांक सुटकेची गरज आसा। कसली सुटकेची गरज आसा? अमाल पियोने, ड्रग्स आणि साबार वाईट सवयेंतल्यान तांकां सुटकेची गरज आसा आणि त्या दिशेन आम्ही युवा जनांक हे विशेष कार्यक्रम मांडून हाडला। आमच्या मदेगात हजर आसात मानेस्तेन लिडिया लोबो, बाजल फिरगेजीची जावन आसात प्रस्तुत लिंक इंटिग्रेटेड रिहॅबिलिटेशन सेंटर मंगलोर हांगासर ॲडमिनिस्ट्रेटर जावन वावर दितात आसात। समाजांत युवा जनांक खातीर तशेंच प्रत्येक जावन स्त्रियां खातीर हानीकारचो वावर पळयत आसतना आमकां एक प्रेरण जावन आसा। इतलें मात्र न्हय आसता, सांची ट्रस्ट मंगलोर तशेंच मैत्री ट्रस्ट आणि डीड्स आणि हेर संघ संस्थांनी आणि वावर दिल्लें आसा। मॅम, तुमकां मोगासो स्वागत। देव बरें करूं। तुमच्या संस्था विशयान आमकां थोडी माहिती दिवयात की? खंडीत जावन आमचो संस्थो आमाल सवयांक आनी ड्रग्सांक बली जाल्ल्यां खातीर वावर करचो संस्थो 1991 इस्वेंत प्रारंभ जाल्लो संस्थो प्रस्तुत 31 वर्सांची लांब एक अवधी आमी संपयला आणि ह्या संस्थांत आमी विविध तरांच्या मादक द्रव्यां, मादक व्यसन आणि हाचे खातीर बली जाल्ल्यांक आमी चिकित्सा दिवन आसा। वो आमच्या संस्थान करचो वावर वो संस्थो बाजालांत आसा आणि हांगासर एक मॅनेजमेंट आसा। डॉक्टर रोनाल्डो कोलासो आसो फाउंडर प्रेसिडेंट, डॉक्टर सतीश राव प्रस्तुत प्रेसिडेंट आणि मनेस्त ऑस्टिन पेरिस, डॉक्टर रवीश तुंगा, डेनिस डी सिल्वा, रोशन कॅस्टेलिनो, संतोष डिसोजा आणि मैना हाचे संदे जावन आसात आणि डॉक्टर प्रकाश तेरियन हाचो उपाध्यक्ष जावन वावर करन आसात। हांगासर आमी चिकित्सा दिता या खंयच्या मादक द्रव्यांक बली जाल्ल्यां खातीर चिकित्सा दिवन तांकां बरें करून तांच्या कुटुंबाक आमी फाटीं धरता। 1 म्हयनो ते आमचे संगे रावतात आणि तांकां त्या अमाल पियेवनांतल्यान भायर हाडच्या उद्देशान आमी तांकां विविध चटवटिके करता, चिकित्सा दिता, कावन्सिलींग करता आणि तांच्या घरच्यांक कावन्सिलींग करून तांकां त्या अमाल पियेवनांतल्यान भायर हाडून तांकां एक बऱ्या वाटेक पावयता। हें जावन आसा आमच्या संस्थान करचीं कामां। बरें मॅडम, तुमच्या संस्थांत साबार जाणां व बऱ्यांतले बरे वावर दितात आसात। आमकां तें आयकून मस्त खोशी जाली। फुडें सरता आसतना ICY मंगलोर DSS केंद्रीय समितीचे जराल कार्यदर्शी विल्मा वियोला लोबो कोक्काडा आमकां संगत दितात आसात। तुमकांय मोगासो स्वागत। बरें मॅम, तुमच्या संस्थे विशयान आयकून आमकां खंडीत जावन खुशी जाली, कित्याक म्हळ्यार आजकालच्या समाजांत युवा जनांक सुटका भोव गरजेची आणि ह्या संस्थांत तुमी तुमचें एक बरेंपण कितें म्हळ्यार युवा जनां खातीर तुमी वावरून आसात। तांकां मादक द्रव्यां जावन दे पाड वायट सवयेंतल्यान तुमी भायर हाडूंक प्रयत्न करन आसात। हें आयकून आमकां मस्त खुशी जावन आसा। सो तुमचें मुखेल सवाल कितें म्हणून सांगल्यार तुमच्या संस्थांत तुम्ही साबार सेवा दिल्यात, साबार वर्सां तुम्ही सेवा दिवन आसात आणि तुम्ही साबार युवा जनांक पळयलां खंयच्या कारणा खातीर ती ह्या मादक द्रव्याक वायट सवयाक ती वळख जावन आसात म्हणून ह्या विशयान आमकां थोडी माहिती दिवयात की मॅम? खंडीत जावन आमच्या संस्थांत पळोवंक गेल्यार हांवें एक 10 वर्सां पयलें पळयल्यार आमचे रेजिस्टर्स आमी काडटा आसतना एक 40 जाल्या उपरांत येताले पुरा एक तांचें लायफ सेटल जातालें। ताच्या उपरांत येवन एडमिशन जावचें, इल्लें आमाल पियोवणें चड जातालें। त्या दाळा मस्त जावन आमाल पियोवणें मस्त आसलें, देखून आमाल पियोवणाक बली जाल्ले आसताले। पूण आतां येवचे व्यक्ती पळयतना आमकां तो आंग शिरशिरता। कित्याक म्हणून सांगल्यार आमचे कडेन आसचो एक ग्रूप 18 वर्सां सावन 30 वर्सां भितरलो, म्हळ्यार युवाक दिसान दीस चड बली जातात म्हणून जालें। देखून हाचे विशयांत आमी चिंतूंक गेल्यार आतां आमी तांची हिस्ट्री काडटा पळयता साबार कारणांक लागून हे युवा जन आमाल व्यसनाक बली जातात। एक जावन आसा तांची कुतुहलां म्हणटा आमी, कालें जाता पळया। आतां आमी घरा सांगतात तशें करनाका रे, तशें करनाका गो। तांच्या मतीन आनी एक क्वेश्चन तरणाट्याच्या मतीन केल्यार कालें जाता। आनी हें
काल जाता की म्हणून सांगल्यार ते एक्सपेरिमेंट करचे कुतूहलान कालें जाता पळया म्हणून तांणी वेचे आनी एक सेकंड रिजन म्हणून येत फ्रेंड सर्कल आतां आमी एक आमचे फ्रेंड सर्कल आसता एकलो एक कालें सिगरेट ओडटा गी आनी एकलो कालें पियेता गी आनी एकलो कालें करता गी वो पियेना ताका घरा सांगून आसता तूं तशें करना कशें करना पूण फ्रेंड्स सुकतात म्हणल्यार भियान त्या फ्रेंड्सा वट्टू एक जायचें म्हणल्यार इराद्यान तो तांचे वट्ट म्हणल्यार आमी तेका म्हणटात फ्रेंड्साचो वत्ताड म्हूण सांगता पियर प्रेशर म्हूण सांगता हें दुसरें रिजन आनी एक तिसरें जावं करा कालेंय समस्या येयलें कालेंय जालें कोणी सांगतात तुमी इल्लें हें करा पियेया एक दंबू वडा एक दंबू सिगरेट वडा तुमकां मायंड कूल जाता तुमी समस्येंतल्यान भायर येतात हें रिजन आनी सर्तीक आनी एक रिजन काल्याक म्हूण सांगल्यार आजकाल कुटुंबांत कित्याक म्हणून सांगल्यार कुटुंबांत भुरगीं आसात वय आवय बापाय कामां येतात बिजी शेड्यूल जाता दोगांय आवय इगोळटा बापूय इगोळटा भुरग्यांक तिवशीन गांवांत इल्लें उणें जालां म्हूण म्हाका बगचें आनी हें आमकां रिजनी दिसून येता भुरग्यांक पयशे दितात भुरगीं खंय गेल्यार तांकां विसर पडना मॉनिटर करनात भुरग्यांक ह्या कारणाक लागून आजकालची युवा जनां एका ना जाल्यार एका रितीन आमाल पियोनाक बली जातात आनी एक रिजन काल्याक घेवन सांगल्यार आजकाल गम्मतां करूंक जायत आमकां सोरो सिगरेट आनी कालें तें नासतना आमचे फंक्शनाय जायनात कांय जायना देखून म्हाज्या कडच्या इराद्यांनी आयचे युवा जन हाका बली जावन आसात वय मॅम आमी आमच्या समाजान पळयता 18 वर्सां वयल्याय जावंक पुरो या 18 वर्साची धाकटी भुरगीं जावंक पुरो साबार वायट सवयाची गुलामां जाल्यांत आनी अशें आसतना तांच्या आवय बापायचें पात्र कितें भुरगीं जावं दी युवा जन जावं दी मस्त जाणां हाचे विशयांत गुलाम जाल्यांत आनी आवय बापायनी मस्त जागृताय काणयोंक आसा आजकाल भुरग्यांक तांच्यांतल्यांक सोडचें न्ही भुरग्यां कडेन आमी आवय बापाय वय आमचो कायदो करूंक आसा जबाबदारी करूंक आसा आमी तांच्या फाटल्यान पुलीस न्ही तांकां आमी फ्रेंड्सां बरी समजून घेवंक आसात जायत्यो संगती आजकाल घडटात आनी आवय बापाय रेस्ट्रिक्शन घालतना भुरगीं ती रेस्ट्रिक्शन उतरून मुखार येतात त्या वेळा आवय बापायक भुरगीं कालें करतात म्हूण कळना जर तर एक भुरगें इस्काला गेलें इस्कालांतल्यान फाटीं येलें इस्कालांत कितें जालें पुता इस्कालांत कालें जालें टिचरीन कालें फाटां केलो ताचें बॅग पळोवचें ताचे विशयान गमान दिवचें ह्यो संगती भुरग्या विशयान ताका आवय बापायन दाखयतना भुरगें आवय बापायक चड एटॅचमेंट दाखयता कित्या खातीर भुरगें भायर येता जर तर घरांत ताका मोग मेळटा घरांत ताका समजणी मेळटा घरांत ताची आवय बापाय ताका कालें विचार करतात वा ताचे विशयांत लक्ष दितात त्या वेळा एक भुरगें भायर वचना देखून आवय बापायनी सर्तीक जावन भुरग्यां कडेन एक फ्रेंडा बरी इश्टा बरी संबंद वाडोवंक जाय तो संबंद वाडतना भुरगीं ऑटोमॅटिकली खंयच्याय वायट सवयां बली जायनात फकत आवय बापाय वट्टू सांगत आसतात ओके मॅम आमी पयलीं आमी आयकलां आमच्या समाजाचे बलिश्ट खांबे युवा जन जावन आसात आनी अशें युवा जनांनी संगता मेळून कसलो वावर तांणी करियेत ओके युवा जन म्हणटना आमकां उडास येता बलिश्ट खांबे उंड रक्ताचे तांचे थंय आदीं सांगताले युवा जन आसतना फातोर केल्यार जिराजे म्हणून देखून युवा जनांनी मस्त तरांनी वावर करूंक जाता सुरू तांणी कालें करचें म्हूण सांगल्यार इगर्जेंत आसच्या संघटनांनी तांणी सर्वाचे जावं करो YCS 10वी जाल्ल्यानंतर तांकां एक मॅट काडूंक मेळटा YCS ल्हान मास्टाचे तांणी युवा जनांनी तांणी बांदून हाडचें ना जाल्यार तांकां तांकां माहेत दिवचें वा तांच्या नीज जिविताक मुखार वचूंक मेळचें एक गटाक ते YCS त्या YCS सर्वाचे आनी थंय तांणी ICYMंत तांचो वावर दिवचे आनी ह्या दिशेन युवा जन कितले मुखार येतात की तितोच पाठिंबो आमच्या वडिलांनी तांकां दिवचें म्हणून आमी सांगचें कित्याक म्हणून सांगल्यार जायते जण युवा जन आमच्या संघटनांनी पळोवंक मेळनात ग्रावंडार आसतात फुटबॉल खेळटात क्रिकेट खेळटात आनी कालें खंय चलतात पूण आमच्या ICYM गटाकांनी युवा जन पळोवंक मेळनात आनी एक सूख समजणी अशी आसा की ICYMाक गेल्ले कुडले आमचे युवा जन फाट जातात युवा जन कोणी ICYMाक गेल्ले कुडले फाट जायनात ICYMाक गेल्ले कुडले बरें जातात कित्याक अशें म्हणटात की म्हूण सांगल्यार पयलें
चेडे चेडवा उलयनातले चेडे विंगड चेडवा विंगड ICUM येताना चेडे चेडवा ಒಟ್ಟು जातात उलयतात आणि ह्या विशयांत उलयतना आवय बापायनी चिंचे वडिलांनी चिंचे थंय ICUM काही जायना चेडे चेडवा उलोवचे मात म्हणून देखून सर वडिलांनी हे मांडून घेवंक आसा आनी तांणी चिंतूंक आसा ICUM आमच्या युवा जनांक मुखार हाडचें एक बळिश्ट हें कालें गटाक म्हूण चिंतून तांकां तांणी सपोर्ट दिवचे आनी आमच्या युवा जनांनी काही हें कालें फाटी मुखार करनासतना तांचें कितें तांची सामर्थ्य आसा तांची कॅपॅसिटी कितें आसा ಒಟ್ಟು घालून ह्या युवा ICUM तांणी तांचो वावर दिवचे बरें मॅम तुम्ही आवय बापायचो पात्र कितें म्हूण सांगून आमकां समजून दिली अशें आसता साबार युवा जना मादक द्रव्याक जावन दी वळख जाल्ले ते दळा आवय बापायक कळीत जावन दी इश्टमंत्रांक कळीत जावन ते तुमच्या संस्थ्याक हाडून घालतात म्हळ्यार तुमच्या संस्थ्याक तांकां चिकित्से खातीर तांकां आपोवन हाडून येतात अशें चिकित्सा गेल्या उपरांत कितें बरेंपण तांचे थंय जालां आनी परत ती तुमच्या थंय फाटीं येतात की बरेंपण जोडल्या उपरांत आनी साक्ष दिल्या गी तांणी केदाळ मनी तांकां कितें बरेंपण लाभलां म्हूण सांगून ह्या विशयान आमकां माहिती दिव्येत गी मॅम खंडीत जावन विलमा कित्याक म्हणून सांगल्यार आमच्या संस्थ्याक मस्त जाण येतात ॲट प्रेझंट आमचे कडेन 40 जाण चिकित्सा घेवन आसात आनी हांवें सांगचें जाल्यार ही म्हजी अभिप्राय मात न्ही सगळ्या आमच्या स्टाफ मॅनेजमेंटाची सगळ्यांचे अभिप्राय आयल्या पैकी 100 जाणांत 80 जण 100% बरे जातात कित्याक म्हणून सांगल्यार एक तांचे स्वप्रयत्न आनी एक तांच्या कुटुंबाची तांकां दिवचो तांचो सहकार वा प्रोत्साहन हाचे वरवीं ते बरे जातात आनी बरे जाल्या उपरांत ते आमकां साक्ष दिवन न्ही तांचें जिवीतच आमकां साक्ष कित्याक म्हणून सांगल्यार 1 म्हयनो चिकित्सा जावन गेल्या उपरांत ते परतून हर एक म्हयन्यान कावन्सिलिंगाक येतात हर एक म्हयन्यात तांकां जाय जाल्यार मेडिसीन नाजाल्यार खंयची सलाह जाय जाल्यार येतात ते येना जाल्यार आमचे कावन्सिलर तांकां फोन करून ते कितें करतात कालें करतात म्हणून तांचो विचार विनिमय करून ते बरे आसात म्हणून खात्री करून घेतात कडेन जर तर तांकां परतें सापडलें कित्याक म्हणून सांगल्यार एकटी बरो जाल्लो व्यक्ती आनी एकटी पियेना आनी एकटी आमाल व्यसनाक वचना म्हणून आमी काही सांगूं जायना एकटेन ताप आयल्याक आनी एक पावस येता आनी ताप येता देखून हर एक पटी रिलॅप्स जावचे म्हळ्यार परतें प्रारंभ करचे चान्सीस आसता मग जाणां म्हणटात आदले पटी 1 म्हयनो घालो मॅडम तुमचे लागीं आनी परतें सुरू केलां तुमी कालें ट्रिटमेंट केलां म्हणून देखून एकलो आमाली जाल्या उपरांत आमाल व्यसना बली जाल्या उपरांत ताणें केदाळी रिलॅप्स जावयेत जायना म्हणून कोणीय सांगूंक जायना देखून रिलॅप्स जाताना तांणी इमिडिएट तांणी सेंटराक येवन तांणी परतें सलाह कान घेवन कावन्सिलींग कान घेवन आनी चिकित्सा कान गेल्यार ते परतून बरे जातात आनी मस्त दाखले आसात आमचे कडेन बरे जावन फाटीं गेल्ले आनी बरें करून कुटाम करनासले खाजार जाल्यार थोड्यांक खाजार जावन नासलें खाजार जाल्यार थोडीं भुरगीं ना म्हणून पियेताले ना जाल्यार आमाल व्यसना बली जाल्ले भुरगीं ना मॅडम टेन्शन जाता देखून हांवें म्हणचें आहलें तूं आनी 10 वर्सां पियल्यार तुका भुरगीं जायना पियोवणें सोड ना जाल्यार आमाल व्यसना काडलें तुजें कालें कान घेताय मधू तंबाखू आनी कालें पुरा कान घेताय तें परत संवसार भुरगीं आनी मस्त दाखले आमचे कडेन आसात भुरगीं जालीं हें परत सोडल्या उपरांत भुरगीं जालीं कित्याक म्हणून सांगल्यार एक कालें आमी तें कान घेता तें आमच्या जिवाक बरें न्ही आमच्या जिवांत केमिकल्स आमी भितर कान घेवचे देखून आमच्या जिवांत मस्त तोंदरे करता आनी आमकां समस्या दिता देखून भुरगीं जाल्लीं आसात मस्त जाण खाजार जावन तांचें लायफ तांणी सेटल केलां मस्त जाणांनी पियोवण्या वरवीं वा ड्रग्स कान घेवन मस्त होगडयलें आजकाल आमकां पियोवण्याचे येवचे की ड्रग्साचे मस्त जाण येतात MDMA जावंक पुरो कॅनबिस जावंक पुरो चरस जावंक पुरो आजकाल मार्केटीन तुमी पळयल्यार चॉकलेटां ड्रग्स टायपाची चॉकलेटां ती काल्याक मिल्क शेकाक घालतात आयस्क्रिमाक घालतात आनी कालें पुरो करतात देखून आजकाल आमी पळोवंक आसा खंयच्या पुरो ड्रग्सांक बली जातात आनी ह्या पुरांचे ड्रग्सांचे आयिल्ले व्यक्ती बरे जावन तांच्या कुटुंबाक फाटीं येतात आनी रिकवरी बरी आसा आनी बरें करून तांचें जिवन करतात हर एक वर्सा आमी 2 वा 3 फावटी कोण बरे जाल्यात तांकां हर एक फावटी तांणी फाटीं आपोवन तांचें एक सहमिलन करून तांकां शाबासकी पाठोवची आसता ओ तूं बरो जालाय 6 म्हयने तूं बरो करून रावलाय वा 1 वर्स बरो करून रावलाय 3 वर्सां बरें तांकां शाबासकी दितना ते एक तांकां उत्तेजन जाता आनी मुखार तांचें जिवन बरें करून वचूंक देखून हे एक आमी आमच्या तर्फेन करचे एक आमी कार्यक्रम ओके बरें मॅम तुम्ही तुमच्या संस्थे विशयांत आमकां माहिती दिली आवय बापायचो पात्र कितें म्हूण सांगून आमकां माहिती दिलें आनी साबार युवा जाणां थंय कितें उणेपण आसा आनी कितें बरेंपण करयेता म्हणल्या विशयांत आमकां तुमी माहिती दिली साबार युवा जाणां आज हें कार्य पळोवन आसात सो तांकां तुमचो एक संदेश कितें म्हूण दिव्येत गी मॅम मोगाच्या युवा जाणां न्हू आज हांव एका संस्थेची आडालते जावन बसल्या
संस्थो आमचे कालें काम करता म्हूण हांवें येदोळत सांगलें मादक व्यसनाक बली जाल्ल्यांक आमाल पियोना बली जाल्ल्यांक तांकां चिकित्सा दिवन तांकां बरें करून धाडचो संस्थो आज हांवें तुमकां सांगचें इतलेंत आमचे लागीं कोण पुरो आयल्यात तांणी काही म्हातारे जाल्ल्या उपरांत सुरू केल्लें न्हय तरणाट्या प्रायार कुशलायेक लागून मजा करूंक वचून वा कुतुहलान वा कितें जाता पळया म्हणल्या एक उद्देशान ना जाल्यार तांच्या फ्रेंड्सा वांगडा मेळून इल्ले मट्टार तो सुरू केलें आज एक आमाली जावन ते परिवर्तीत जाल्यात सुरू करूंक सुलाभ पूण तातूंत भायर येवंक भारी कश्ट कशें आमच्या देशाक 1947 जायत्या जाणांनी लढाई करून वा प्रतिभटन करून आमच्या देशात सुटका हाडली पूण आमी एकटी आम्हालाक बली जाल्या उपरांत त्या विशयान प्रतिभटन करूंक वा लढाई करूंक कोणी येनात आमी जावन स्वंत कुशेन मौन करून तातूंत भायर येवंक जाय आनी ही हांवें खुद्द दिवची सक्स कित्याक म्हूण सांगल्यार बली जावंक सुलाभ पूण फाटीं येवंक कश्ट देखून तुमी सक्कळ चिंतून पळया तुमकां आमाल व्यसन जाय गी वा बरें जिवीत जाय बरें मॅम तर सर्तेक विवरा खातीर आमी तुमकां संपर्क करचे जाल्यार कशें तुमकां संपर्क करयेत खंडीत जावन आमकां केदाळाय संपर्क करयेत कोणायकी समस्या आसा कोणायचे घरांत वो समस्या आयलो वा आमच्या इश्टमंत्रा कडेन वा आमच्या वाड्यांत फिरगजेंत कोणायकी समस्या जाले कांय भिवची गरज ना कित्याक म्हूण सांगल्यार हाचे खातीर चिकित्सा आसा आनी हाचे खातीर वावर करची व्यक्ती आसात आनी आमचो संस्थो येत्तो वावर करनासा देखून कोणायकी समस्या जाल्यार तुमी खवचे नासतना आमकां संपर्क करयेत आमचो संस्थो बाजारांत आसा लिंक म्हणून आमच्या संस्थेचें नांव लिंक इंटग्रेटेड रिहॅबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट्स आनी हांगासर फुल फ्लेज्ड आमी एक 30 जाणां 40 जाणां व्यक्ती हांगासर चिकित्सा घेतात आनी हांव तुमकां नंबर दिवंक आशेतां हे म्हजें पर्सनल नंबर 9481962624 आनी आमचें ऑफिस नंबर 9481447290 आनी आमचें लँडलायन नंबर 0824224689 ह्या नंबरांक तुमी केदाळाय फोन करयेत आमी तुमचे फोन आन्सर करता आनी तुमकां जाय जाल्ली सूक्त सलाह आमचे तावन दिता मोगाचे युवजनांनो तुमचे खातीर आमी आसा खंयचोय समस्या जाल्यार तुमी आमकां संपर्क करूंक भियेनाकात देव बरें करूं बरें मॅम तुमकां साबार कामां आसल्यारी हांव हांगासर येवन युवा जनां खातीर वेळ करशिला मॅम तुमकां आमचा ICYM केंद्रीय समितीचो डिरेक्टर बाप मानदिक बाप अश्विन लोहित काडोजा तशेंच ICYM कार्यकारी समिती आनी केंद्रीय समिती तशेंच ICYMच्या सर DSSच्या युवा जनां तर्फेन तुमकां देव बरें करूंक म्हणटा मॅम देव बरें करूं